सिजन मागीर तो परत स्टार्ट जातलो। ताका लागून सगळ्यांक हांव हें करता, जे पळय आयज तुमकां दिता जो कोणाच्या मेंबराच्या हितून रोड हे जाता त्यांनी लक्ष दिवचें, जे आपल्याक जाय तशें लोकांक कितें जाय ते करून घेवचें। आनी म्हाजें अशेंच काम आसतलें पेडण्यांक लागून जे आयज हांव काम करता। आयज खुबशे आमी हॉट मिक्सूय केल्ले आसा, खुबशीं कामां आतां आमी फावंडेशनूय हे केल्ले आसा, ते कामां आतां चालूच आसा आनी अशीच कामां आसतलीं पेडण्यांक लागून। हांव सदांच फुडें आसतलो, जी कामां हेज्या फुडेंय बी कितें करूंक जाय ती कामां हांव करून घेतलो। इतलेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां हांगा सोंपयता। सर एक क्वेश्चन, आमच्या कोरगांवच्या हालींत काम जाला आणि आता पेडण्याचें बी सुरू जाता। सो इतल्या वर्साचें पेंडींग काम हे तुमच्या हातून घडून येता, सो तेचेर तुमी कितें सांगूं शकता? ना, हेतून कळटा न्हू, जे आयज स्पिडीन काम चलता पळय हेच्या पयलीं कित्याक लागून काम चलनासलें ते आयज कळोन तुमकां येतलें। आतां कोण काम करता आनी पयलीं इतले हांगासर मिनिस्टर जावन गेले जाल्यार अशी खुबशीं कामां हे अशे खुबशे रोड, इंटरनल रोड म्हाका दिसता 25 वर्सां जालीं, 30 वर्सां जालीं अशे रोड हांगासर रखडलेले आसले, ती आतां कामां हांव करून दिता। ते लोकांनी विचार करचो आतां कामां कशीं जाता आनी पयलीं कशीं। परत एकदा हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल MLA सर प्रवीण आर्लेकर सराक। त्यांनी हेच काम न्हू तशें एक म्हाका आनी एक काम जे तेणे म्हाका पर्सनली सांगलेलें, जे कोनाडीन तेणी जे इलेक्ट्रिसिटी एंड डेंजर आसा, जे खंय तरी रिस्की आहा ते खंय तरी तेणी ह्या रोडा पयलीं तेणी करून दिता म्हणून सांगलें। ते एक आश्वासन तेणी हांगा सांगूंक ना, म्हणून खंय तरी हांव तेचे धन्यवाद म्हणपा खातीर हांव हे आयज म्हटलें तुमकां प्रेसाक हे तुमकां नोट करून दिता। त्यांनी जितले पोल आशिल्ले जे कोनाडीन स्पेशली ते एंडेंजर आसले ते काडले आनी आमकां एकाच फिडरांतल्यान इलेक्ट्रिसिटी पावताली, ती खंय तरी आतां दुसऱ्या फिडरांतल्यान आमकां पावतली ही आसा। पण हांव ऑनरेबल सराचे प्रवीण आर्लेकर सराचे हांव धन्यवाद म्हणटा आनी अशीच कामां करची आनी अशेंच फुडें वचचें आनी हे सांगून हांव 2 शब्द म्हाजे हांव कोरगांवची ना, कोरगांवच्या पंचायतीन हांव लोकांक इतलेंच सांगूंक सोदता हांव पेडणेकारांक की जो काम करता पळय तेका थंड आहा पळय थंड हेतून काम करता तेचें काम तेचें करपाक तेका आमी पेडणेकारांनी सपोर्ट करूंक जाय। अशें न्हू की दुसऱ्याच्या सांगण्यान जावं दुसऱ्याच्या हेतून तेका काम करतल्याक मदीं मदीं आडखळ हाडून तेंच्या विरोध आहा ते विरोध जे बायट दितात। 4 दीस काम जर पयलीं करपाचें आहा जाल्यार तेच्या पयलीं ते बायट दितात की कामां जायना, हे जायना, ते जायना। पूण हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की बायट दितात आनी ऑपोजीट पार्टी आहा तांकां इतलेंच सांगूंक सोदता, जर सरा कडेन कामां जायनात जाल्यार इतलीं कामां केल्यात ती तुमी केल्यात का? ना करिनात। कामां जर तुमच्या हातीन जायनात जाल्यार तुमकां हे सांगपाचो अधिकार ना। जो काम करता पळय तांकां काम करपाचें आमी सपोर्ट करूंक जाय न्हू, विरोधात न्हू। जेच्या कडेन काम जायना न्हू तेंच्यांनी ओगी रावपाचें आनी आमी जे आमचो आमदार आमचो प्रवीण आर्लेकर जो काम करता ताका सपोर्ट करपाचें। इतलें सांगून हांव सराचे धन्यवाद करता की पेडण्या तेंचें जें काम करता ती कामाची स्पीड हेच्या पेक्षा जास्त जावनी आमचो पेडणेकाराचो सपोर्ट सरांक सदांच आसतलो। देव बरें करूं। रस्त्याच्या वाटणीस प्रकल्पाच्या उद्घाटनात आमचे आमदार लाडके पेडण्याचे प्रवीणभाई असतात। प्रवीणभाईची कामं सारखी 1 नंबराक असतात। आता विरोधक आरड मारतात त्यांना काही धंदेच नाही असत, कारण ते झालेल्या काम जाऊच्या पहिले आरड मारतात, त्याला काय ते काहीच ना। त्यामुळे विरोधकांचे आमचं काहीच पडक ना, विरोधकांचे आवाज बंद झालेले असतात। आम्ही परत पुन्हा येतले आणि आम्ही ही कामं असं परत करतले आणि प्रवीणभाई आमचं सगळ्यांचं पूर्ण सपोर्ट असं जाहीर करतो। प्रवीण भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रवीण भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।